नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकाराच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळयात आयच्यो हेडलायन्स. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचे मिशन स्वयंपूर्ण गोंय, शिक्षण आनी शेतकी मळाचेर आसतलो भर. दोन 2024 वर्साचे साहित्य अकादमी पुरस्कार जाहीर. हर्षा शेटयेक बाल साहित्य जाल्यार अद्वैत साळगांवकाराक युवा पुरस्कार. खासगी संस्थेत प्रवेश घेतना विद्यार्थ्यांनी घेवची जतनाय. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचे विद्यार्थ्यांक आवाहन. कांय संस्थांची तपासणी करपाचो शिक्षण खात्याक आदेश. शाळांचो वेळ बदलचे ना. आदले वरी वर्ग 5:30 वरां दवरपाची मेकळीक. शिक्षकांच्यो समस्या आयकून घेवप सुरू. शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडेची माहिती. स्टिल्टाचेर बांदतले नवो बोरी पूल आनी जोड रस्तो. पुलाक लागून शेतकारांचेर येवची ना हावळ. मंत्री आलेक्स सिक्वेराचे आश्वासन. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी घेतली पॉप फ्रांसिसाची भेट. दिले भारत भेटीचे आमंत्रण. आता पळयात खबरो विस्तारांत. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान स्वयंपूर्ण गोंय मिशन आनीक नेटान राबोवपाचें थारायला. स्वयंपूर्ण गोंय मिशना खाला मुख्यमंत्र्यान शिक्षण आनी शेतकी खात्याचो नियाळ घेतलो. स्वयंपूर्ण गोंय मिशना खाला बांबू आनी काजू पिकावळीचेरूय भर दितले. आम्ही 500 रुपीज पर रेनकोट, 600 रुपीज फॉर युनिफॉर्म आणि त्याच बरोबर पहिली ते तिसरेच्या स्टँडर्डा खातीर त्यांच्या अकाउंटाचेरूय जमा केल्या. चुकून जर कोणाच्या अकाउंटाचेर पयशे जमा जावंक ना जाल्यार तांच्यांनी आपल्या टिचराक सांगचें, कारण अकाउंट खंयसरूय मिस्टेक जाला आसूं शकता. बट हे सगळे आमी त्यांच्या डायरेक्ट अकाउंटाचेर, कारण तांच्यांनी भुरग्यांक रेनकोट घेवन दिवचे, तांच्यांनी भुरग्यांक नवीन युनिफॉर्म शिवून दिवचो. आमी पयशे ट्रान्सफर इतक्याच खातीर केल्या. आमी जे एक एकदां स्टिच करून दिता, एक एकदां क्वॉलिटी बरी मेळना, ही भुरग्यांची किंवा पेरंट्सांची कंप्लेन आसता. म्हणून आमी डिसिजन घेतलें किंवा न घेता आमी बरो रेनकोट तुमीच ताका बरो, कारण आपल्या भुरग्याक जितक्या बऱ्या क्वॉलिटीचो जाय तो रेनकोट हाडून दिवपाक शकतले, बरे क्वॉलिटीचे कपडे तुमी शिवपाक शकतले. आमी पळयता की स्पेशल डिजाबिलिटी भुरग्यांक इन्क्लुझिव्ह एड्युकेशन हो सब्जेक्ट आमी सुरू केला. त्या खातीर खंयसरूच कोणाकूच आमी एडमिशन जे आसा पळय न्ही डिनाय करूंक शकना ताच्या डिजाबिलिटीच्या खातीर. त्या खातीर म्हाका दिसता सगळ्या एड्युकेशनांनी अशीं जीं भुरगीं आसा तांकां एडमिशन नो डावट म्हणजे थोडीशी मेंटली चॅलेंज आसलेली भुरगीं शिकपाक फाटीं उरता आसत, बट ताजो वेवस्थीत रित्या हेडमास्टर किंवा आमच्या एडीआय कडेन उलोवन त्याय भुरग्याचो आमी विचार जो आसा सातत्यात करता. येता तो 21 जून हो योगा डे खूब मोठ्या प्रमाणात तुम्ही सगळ्यांनी पंचायत लेवलाचेर सेलिब्रेट करचो. जांकां जांकां योगा ट्रेनर जाय तांकां गव्हर्मेंटाच्या वतीन सातत्यात योगा ट्रेनर आमी दिता. बट तुमी जर ते भुरग्यां बरोबर इन्वॉल्व जावन जर केलो जाल्यार भुरग्यांचो उत्स्फूर्त प्रतिसाद आनीक खूब मोठ्या प्रमाणात वाडटा. त्या खातीर म्हाका दिसता आपल्या नो डावट एडेड स्कूल आसा थंयसरूय बी तुमी त्या मॅनेजमेंटाच्या बरोबर वचून त्या वेगवेगळ्या कार्यक्रमांनी पार्टिसिपेट जावं येता. वेगवेगळ्यो स्कॉलरशीप ऑनलायन पद्दतीन आमी सुरवात केल्या. तुमी आमच्या वेबसायटीचेर वचून स्वयंपूर्ण मित्रांनी आत्ताच्या घडीक, म्हणजे हांवें जशें सदांच म्हज्या भाशणांतल्यानय सांगता, गोंयांत तरी पळोवंक वचत जाल्यार आपल्या कडेन पयशे फीस भरपाक ना म्हणून कोणाचेंच एड्युकेशन उरूंक शकना. 100% भुरग्यांक ही स्कॉलरशीप जी आसा पळय न्ही, SC, ST, OBC, EWS किंवा आमी मनोहर पर्रीकर फ्री एड्युकेशन लोन किंवा OBC ST यांच्या खातीर वेगळे एड्युकेशन लोन, इवन दो भायर शिकपाक वतात किंवा कंट्री भायर वता हांकांय बी आमी फ्री एड्युकेशन लोन जे आसा पळय, इंट्रस्ट फ्री एड्युकेशन लोन हे अवेलेबल आसा. हाज्या व्यतिरिक्त म्हणजे नॅशनलायज बँक हे एड्युकेशन लोन हे सातत्यात दिता. ते आमी ऑनलायन पद्दतीन सुरवात केला. आमच्या सायटीचेर वचून नाजाल्यार आमचे स्वयंपूर्ण मित्र तुमकां ताजेरूय बी खंयच्या सायटीर वचप एकदां सांगून तांकांय तुमी मार्गदर्शन करचें अशें म्हाका दिसता. म्हणून आमी नव्यान म्हणजे AH and VS एनिमल हजबंड्री अँड वेटरनरी सायन्स आफ्टर 12th सायन्स हो नवीन कोर्स
वेटरनरी सायन्साचो कोर्स आमी अंदू सुरू करता. वेळ पडला जाल्यार निटाच्या थ्रू तेजी एडमिशन्स जातली. अंदू ज्यांचे भुरगे म्हणजे पयलीं फक्त आमचे 11 भुरगे हे म्हणजे महाराष्ट्रात एडमिशन घेवपाक वयताले, पण अंदू 40 भुरग्यांची एडमिशन्स ही गोंयांत जातली, जेका 12वी सायन्साच्या उपरांत म्हणजे आमी जसो म्हणटा की एनिमल डॉक्टर जेंका जेंका जावपाची इच्छा आसा किंवा वीच इज एन व्हेरी करियर, खूब मोठें करियर तितूंतल्यान आसा. आज खूब मोठ्या प्रमाणात इवन दो फॉर आमचे जे वेटरनरी डॉक्टर्स जे सिलेक्ट जातात ते बी म्हणजे थ्रू GPSC क्लास 1 गॅझेटेड पोस्ट हातूंतल्यानूच जातात. आज ते स्वताची आपली प्रायवेट क्लिनीक सुरू करपाक लागलेले आसात. इवन दो बाकीच्या सगळ्या हितूंत तांकां वेगवेगळ्यो तितक्योच ऑपॉर्च्युनिटीज एवेलेबल आसा. ते आमी AHNVS हो नवीन कोर्स म्हणून सुरवात करता. म्हणून ऑक्टोबरात ताजी एडमिशन सुरवात जातली, जेणे करून त्याचोय फायदो गोंयांतल्या वेगवेगळ्या भुरग्यांनी घेवचो. हाज्या खातीरय बी म्हाका दिसता आमी अशा पद्दतीत अंदू 2 म्हणजे एग्रीकल्चरची जाली अंदू वेटरनरीची कॉलेज आमी सुरवात करता. साहित्य अकादमीचे 2024 वर्साचे पुरस्कार जाहीर जाल्यात. अंदू वर्साचो साहित्य अकादमीचो बाल साहित्य पुरस्कार लेखिका हर्षा शेटये हांच्या एका आशिल्ल्या बायूल हे कादंबरीक फावो जालो. जाल्यार युवा पुरस्कार अद्वैत साळगांवकर हांच्या पेडण्यांच्या सामारा ह्या निबंध पुस्तकाक फावो जालो. पुरस्कार मेळ्ळो आयकून म्हाका खूब खोशी जाली. म्हणजे एक आशिल्ले बायूल ह्या पुस्तकाक मेळ्ळी म्हणून, कारण हे पुस्तक म्हज्या काळजाक खूब लागींचें. हातूंतले पळय बायूल म्हणून ते काणी आसा, म्हणजे ते चली आसा, बायूल म्हणून पात्र आसा, ते हांव भुरगेपणांतलें हांव. म्हणजे म्हजी स्टोरी अशें म्हणल्यार आसा. ना म्हाका खबर सुद्दां नाशिल्लें आनी म्हाका ते तातूंतलें कांयच खबर नाशिल्लें. म्हाका जेन्ना कळ्ळें आयलो म्हणून तेन्ना खूबच खोशी जाली म्हाका. कारण एक आपल्याक रिकॉग्निशन मेळ्ळें अशें जाता न्ही, आपूण बरयता इतलीं वर्सां आपल्याक रिकॉग्निशन मेळटा पुरस्कार मेळप म्हणून, ते खातीर खोशी जाताच. आनी म्हाका चड खोशी म्हणजे हे पुरस्कार हांवें म्हज्या वाचकांक अर्पण करता हांव, कारण म्हज्या वाचकांनी खूब प्रेम केला आनी तांचे म्हाका सदांच प्रोत्साहन आसता. प्रत्येक हाका म्हाका ते फोन करून किंवा मेसेज करून सांगता आमकां हें आवडली, तुजी काणी आवडली जावं तुजी आनी कितें निबंध आवडलो. त्या खातीर हो पुरस्कार म्हज्या वाचकां खातीर. सगळ्यात पयलीं म्हज्या वाचकांक, पुस्तकाचे प्रकाशक संजना पब्लिकेशन्स, तशेंच म्हाका हें पुस्तक बरोवपा खातीर जाणी फुडें काडलो आनी यशस्वी रितीन म्हजें पुस्तक आयलें. आनी आयज म्हाका दनपारां फोन आयलो की साहित्य अकादमीचो युवा साहित्य पुरस्कार प्राप्त जाला म्हणून. ही गजाल कळ्ळे उपरांत मनाक खूब धगधगकाय भोगली आनी एक मन भरून आयल्या सारकें. आतां ही गजाल कळ्ळे उपरांत मनाक बरें दिसलें, पूण तितलीच जबाबदारी सुद्दां वाडल्या. कारण साहित्य अकादमीचो युवा साहित्य पुरस्कार प्राप्त जालो आनी पुरस्कार प्राप्त जाल्या उपरांत साहित्याक आतां सतत म्हाका योगदान दिवचें पडटलें आनी दिवपाक जाय, ही म्हजी जबाबदारी. आनी ह्या कारणाक लागून तितलोच खांद्याचेर मातसो पेज पडला. सकाळ दनपार पासून सगळ्यांचे वेगवेगळ्या लोकांचे, साहित्यिकांचे, इश्टांचे फोन येत आसात, मेसेजी येत आसात. हातूंतल्यान एक जिवाक एक वेगळीच थंडसाण कशी मेळ्ळी. कारण खुबश्या जाणांनी सांगलेलें पुस्तक म्हणजे साहित्य वाचले उपरांत की ह्या साहित्य प्रकाराक बेगिनांतल्या बेगीन साहित्य अकादमीचो युवा साहित्य पुरस्कार मेळटलो, हें बरोवन घे, हांव दोळे धांपून सांगता, अशें खुबश्या जाणांनी म्हाका सांगलेलें. आनी ती गजाल आयज साकार जातना दिश्टी पडटा. पेडण्याचो सामारा जायत्या जाणांनी टिका सुद्दां केली की पेडण्या बोलयेचेर, बोली भाशेन आशिल्ल्या कारणान त्याचेर टिका सुद्दां जाली. आमच्याच लोकांनी टिका केली की काय ना बेश्टे आमच्या भाशेची फकाणां मारल्या किंवा आमच्या संस्कृतायेची फकाणां मारल्या अशी. पूण आयज तेच पुस्तक, तेच साहित्य, तो साहित्य प्रकार आयज दिल्लीक पावलो आनी ताका साहित्य अकादमीचो पुरस्कार प्राप्त जालो. हें कळना फुडें आमच्या लोकांक सुद्दां जाय तितलोच अभिमान दिसता आनी निश्चितपणान तो दिसतलोच. म्हाका हो पुरस्कार मेळ्ळो आनी मेळोवपा फाटल्यान जे कोण परीक्षक आशिल्ले तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी चडांत चड देव बरें करूं म्हज्या वाचकांक म्हाका जाणी हें पुस्तक तयार करपा खातीर वा पुस्तक बरोवपा खातीर प्रोत्साहन केलो त्या सगळ्यांक आनी म्हज्या घरच्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी हो पुरस्कार म्हाजो नसून तुमचो सगळ्यांचो आनी म्हज्या ह्या पेडणे पयलेचो म्हणटा. खासगी संस्थांत प्रवेश घेवचे पयलीं विद्यार्थ्यांनी योग्य जतनाय घेवची. कांय संस्था विद्यार्थ्यांक प्रवेश दितना नोकरी दिवपाचें आश्वासन दितात. विद्यार्थ्यांनी अशा संस्थांच्या आश्वासनाक बळी पडचे न्हय, अशें आवाहन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान केलें.
खूबशी थोडीशी इन्स्टिट्यूशन्स म्हणजे जाका आमी म्हणटा एक एकदां वेगवेगळे कोर्सीस ज्याची गरजूय ना अशा पद्दतीचे कोर्सीस एक एकदां भुरगे एड्युकेशन घेवन तांकां फुडें तेंचें करियर जावपाक शकना. तांकां जर आमी प्रॉपर गायड करपाक शकले आसत जाल्यार आज म्हणजे आमी पळयता की 10वी आनी 12वी जाल्या उपरांत करियर गायडन्स ही आमच्या हाय सेकंडरी आनी स्कूल ह्या लेवलाचेर करतात. बट तरी सुद्दां खंयच्याय कोर्साक भुरग्यांनी एडमिशन घेता आसतना आमी व्यवस्थित रित्या जर मार्गदर्शन घेवन ते एडमिशन घेवपाक शकले जाल्यारूच ताका गोंयांत वेगवेगळ्यो संदीस एवेलेबल आसा. हांव मुद्दामून सांगता म्हणजे आज सकाळीच फुडें एकटे म्हाका चली आयले आनी म्हणपाक लागलो आपूण एविएशन कोर्स करता. हांवें पळयलां की बरेच जाण हे प्रायवेट थोडेशे कोर्सीस जे सुरू आसा तांकां परत 1.5 लाख 2 लाख फीस घेतात एविएशनच्या नांवाच्या सकयल, तांकां नोकरी दिता म्हणून सांगतात आनी बऱ्याचशा जाणांक खंयसरूच नोकरी मेळना. हे हांव मुद्दामून मेन्शन करता. हे प्रायवेट कोर्साक कोणी जर एडमिशन घेवच्या पयलीं त्या कोर्साची वॅलिडिटी पळोवची, तो कोर्स आमच्या कडेन एफिलेटेड आसा काय कितें हो पळोवचो. हांव डिपार्टमेंटाकूय इन्स्ट्रक्शन्स दिला अशा पद्दतीचे जे प्रायवेट कोर्सीस सुरवात आसा हांचे व्हेरिफिकेशन एकदां पळोवचें. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची कार्यवाही करतना शाळा विद्यालयांक वेळात बदल करपाची सक्ती ना. आदलेवरी दिसाक 5.5 वरांचे वर्ग घेवपाक मेकळीक आसा. शिक्षकाच्यो समस्या आयकून घेवपाची प्रक्रिया सुरू आसा अशें शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे हांणी सांगलें. अंदू 9वे सावन राष्ट्रीय धोरणाची कार्यवाही सुरू जाल्या. शिक्षण संबंधित खात्याच्या अधिकाऱ्याकडल्यान म्हालवर विद्यालयांक भेटी दिवपाची प्रक्रिया चालू आसा. आता मेरेन तिसवाडी, बार्देश, पेडणे, दिवचल, संतरी, फोंड्या, सांगे, केपें, साश्ट, धारबांदोडे ह्या विद्यालयांक भेटी दिल्या. आता फकत मुरगांव आनी काणकोण म्हालांतल्या विद्यालयांक भेट दिवपाची आसा अशी माहिती शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे हांणी दिली. विद्यालयांनी सध्या जे शिक्षक आसात ते सगळे शिक्षक सेवेत उरतले. ज्या विद्यालयांनी शिक्षकांचो उणाव आसा तांकां शिक्षक मेळटले. प्रयोगशाळेत उपकरणां दिवपा सयत स्मार्ट बोर्ड तशेंच हेर सुविधा दिवपाचो वावर सुरू आसा. 8वी मेरेन कांय विद्यार्थी फ्रेंच, पोर्तुगीज हे भाशा विशय शिकतात. ते विशय तांकां 9वेक घेवपाक मेळटले अशें शिक्षण संचालक झिंगडे हांणी सांगले. सगळ्या लोकांक एक एन्झायटी आसा न्यू एड्युकेशन पॉलिसी म्हणल्यार कितें. आनी म्हाका सांगपाक जाय की पोरू गोवा वॉज वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट्स टू इम्प्लिमेंट न्यू एड्युकेशन पॉलिसी. आनी न्यू एड्युकेशन पॉलिसीच्या अंडर आमी पोरू फावंडेशनल लेवल 1 ती इम्प्लिमेंट केल्ली आनी ती 5 वर्सांची स्टेज. ती 5 वर्सांनी ती फावंडेशनल स्टेज कंप्लीट जातली. आतां अंदू आमी सेकंडरी स्टेजीक हात घाला आनी त्या खातीर 9वेक आमी न्यू एड्युकेशन पॉलिसी एप्लाय केला. आतां न्यू एड्युकेशन पॉलिसी एप्लाय करता आसतना आमकां खूब कन्फ्युजन जालां अशें दिसलें आनी CM सरान सेक्रेटरी सराक सांगलें आनी फाटले कितलेशे दीस 7 तारखेच्यान आमी प्रत्येक तालुक्यान भोंवता. आज सकाळीं आमी पेडणे तालुक्यान आशिल्ले आनी आमी प्रत्येक स्कुलाक इंडिविज्युअली तांचे कितें डिफिकल्टीज आसा हे विचारून तांकां सोल्युशन दिवपाचो प्रयत्न केला. इतले दीस आतां 2च तालुके उरल्या, एक मोर्मुगांव आनी काणकोण. बाकीचे सगळे तालुके कवर जाले. सगळ्या स्कुलांक किंवा टिचरांक, हेडमास्टरांक बारीक बारीक कितें क्वेरीज आशिल्ल्यो त्यो सगळ्यो सॉर्ट आवट जाल्या. तांकां एक मेजर एप्रिहेन्शन आशिल्लें टिचर्स आमी दितले काय ना ते. तांकां आमी क्लियरली सांगलां की जर एन्टायटलमेंट आसा जाल्यार टिचर 100% दितले. दुसरी एक क्वेरी आशिल्ली सांजचे म्हणल्यार वगीच टायम वाडटलो. पेरंट्साकूय क्वेशन आशिल्लें की भुरगे जेवतले कितें, कितले पर्यंत सांजचे रावतले. ते आमी सारकें क्लॅरिफाय केलां की आसा तशेंच टायमींग पासून दवरले जाल्यार कांय प्रॉब्लम ना. आनी इतलें आमी सांगलां की आमी हे कितें न्यू एड्युकेशन पॉलिसी कितें नवे सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करता ते इट इज इन द इंट्रस्ट ऑफ द स्टुडंट्स. भुरग्यांक फायदो जावपाक जाय. आनी त्या बरोबर सेक्रेटरी सर आमचे प्रसाद लोलयेकर सर सदांच इतलें सांगता की खंयचोच टिचर सरप्लस जावचो खंयच्याच टिचराकूय टिचराचो कितें इंट्रस्ट आसा तोय आमी प्रोटेक्ट करतले. आनी हाका ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत सराचो आमकां पूर्ण तेंको आसा. तो कितें करता ते अंडर हीज गायडन्स ओन्ली आमी करता आनी त्या खातीर म्हाका दिसता की आमी वेवस्थीत फुडें वता. आमी कितल्योश्योच गोश्टी फुडें व्हरता. आतां खुबशे लोक विचारता की न्यू एड्युकेशन पॉलिसी म्हणल्यार पुस्तक ते सिलेबस पोर्शन आमी थोडे हेवटेन तेवटेन कर्टेल करतले आनी कितें चेंज.
मेन आमचो एम्फसीस आसतलो तो टिचर ट्रेनिंगाचेर. आनी टिचर ट्रेनिंगाक आमची सायन्स आनी मॅथ्स टिचराची पयली बॅच आतां बेंगलोराक वचपाक 18 तारखेक भायर सरतली. तांकां हे स्पेशल ट्रेनिंग इन रेप्युटेड इन्स्टिट्यूशन लायक इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स बेंगलोर हे तांकां ट्रेनिंग दितले. सो अशे तरेन स्लो करून आमी सगळे NEP इम्प्लिमेंट करपाचो प्रयत्न करता. आमी जेन्ना गव्हर्मेंट स्कुलाचे स्टेटस पळयलो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. प्रस्तावित बोरयेचो पूल आवश्यकूच आसा. हो पूल आनी ताचो जोड रस्तो स्टिल्टाचेर बांदतले. ह्या पुलाक लागून कोणाची घरां आनी शेतां वचची ना अशें आश्वासन मंत्री आलेक्स सिक्वेरा हांणी थळाव्या लोकांक दिलें. उपरांत बेगीनूच PWD अधिकाऱ्यां वांगडा बसका घेवन निर्णय घेतले अशेंय तांणी ह्या वेळार सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी G7 परिशदे वेळार कॅथलिक चर्चीचे मुखेली पोप फ्रांसीस हांची भेट घेतली. ह्या वेळार तांकां भारत भेटीचें आमंत्रण दिलें. प्रधानमंत्री मोदी आनी पोप फ्रांसीस हांची भेट यागदार थारली. सोलर फेरयेच्या मुद्द्यावयल्यान काँग्रेस फुडारी अमरनाथ पणजीकारान सरकाराक उजरावन काडले. ही सोलर फेरी बोट हाडपा खातीर त्या वेळेचे न्हय येरादारी मंत्री माविन ढवळीकर आनी आतांचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी घेतिल्ले कमिशन परते करचे अशी मागणी काँग्रेस फुडारी अमरनाथ पणजीकारान केल्या. नदी परिवहन खात्याच्या अंतर्गत ही सोलर फेरी बोट दोन दीस फाटी गोंय राज्याचे न्हय येरादार मंत्री सुभाष फळदेसाय हेंच्यांनी सांगले की सोलर फेरी बोट जी गोंय सरकारची आसा जिका उपाट पयशे खर्चूय जाल्या ती आयज अनवायबल जाल्ली आसा, अव्यवहार्य जाल्ली आसा. म्हणजे तिचो कसलोच फायदो ना, ती कांयच कामाची ना. हे खुद्द गोंय राज्याचो न्हय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसायान तुमच्या माध्यमांतल्यान गोंयकारांक सांगले. आता हे सांगल्या उपरांत हे स्पश्ट जाता की भारतीय जनता पार्टीचे गोंय राज्यांतले सरकार हे जितले प्रकल्प हाडटा हे प्रकल्प फक्त मिशन टोटल कमिशना खातीर प्रकल्प जावन आसा. हेच्या व्यतिरिक्त ह्या प्रकल्पांतल्यान गोंयकारांक कांयच मेळना. आता आमी मागणी करता जेन्ना ही सोलर फेरीबोट जिका खर्च जवळ जवळ 4 कोटी खर्च जाल्लो आसा, तो गोंयकारांचे तिजोरींतल्यान खर्च जाल्लो आसा. आणि जेन्ना आमी म्हणटा ह्या सरकाराचे मिशन टोटल कमिशन तेन्ना आमी सगळ्यात पयली मागणी करता की त्या वेळाचे न्हय येरादारी मंत्री सुदीन ढवळीकर आणि ज्यांच्यानी ह्या फेरीबोटीचे उक्तावण केले ते आताचे न्हय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसाय हेंच्या दोगांयनी जे कमिशन ह्या फेरीबोटीर खाल्ला ते कमिशन सरकारी तिजोरीन परत करचे. गोंयांत मे म्हयन्यांत 21 नवे डेंग्यूचे दुयेंती सांपडल्यात आनी गोंयांत मॉन्सून सुरू जाल्ल्यान फुडल्या कांय म्हयन्यांनी हातूंत वाड जावपाची शक्यताय आसा. ह्या वर्सा मे पर्यंत 117 डेंग्यू दुयेंती गोंयांत सांपडल्यात, पूण एकूय मरपाची घडणूक जावना. हातूंतल्यो चडश्यो केसी पेडणे, दिवचल, हळदोण, कोलवाळे, कानोळे, शिवोले, मडगांव, वास्को आनी पणजे ह्या भागांनी जाल्यात. खास करून मडगांव आनी पणजे सारख्या शहरी भागांनी हावजिंग सोसायटींनी कुंड्यांनी उदक साचिल्ल्यान डेंग्यूचो प्रकार जाता. जाल्यार गांवगिऱ्या वाठारांत उदक सांठोवपाची बल्लां सारखी बंद न केल्ल्यान डेंग्यूच्यो केसी वाडिल्ल्याचें दिसून आयलां अशें भलायकी खात्याची डेप्युटी डायरेक्टर डॉ. कल्पना म्हात्मे हांणी सांगलें.
मे महिन्यात डेंग्यूचे दुयेंती सापडल्या. खास करून मडगाव आणि पणजी सारख्या शहरी भागांनी हाऊसिंग सोसायटीनी कुंड्यांनी उदक साचिल्ल्यान डेंग्यूचो प्रसार जाता. जाल्यार गांवगिऱ्या वाठारांत उदक साठोवपाची बल्ला सारखी बंद न केल्यान डेंग्यूच्यो केसी वाडिल्ल्याचे दिसून आयला, अशें भलायकी खात्याच्यो डेप्युटी डायरेक्टर डॉक्टर कल्पना महात्मेन सांगले. लोकांनी आपल्या घरा भोंवतणी नितळसाण दवरली आनी जळारां तयार जावपी गोश्टी काडून उडयल्यो जाल्यार डेंग्यू नियंत्रणात हाडपाक मोठो फायदो जातलो, अशें डॉक्टर महात्मे हांणी सांगले. ह्या मॉन्सून मौसमात गोंयांत कमीत कमी डेंग्यू केसी जावच्यो हाचे खातीर भलायकी खात्यान जायती उपाय योजना केल्यात, अशें तिचें म्हणणें. सो आमकां ह्या वर्सा जानेवारी टू मे वी हॅड अबाउट 117 cases of confirmed dengue cases. Okay, for the month of May we had 21 cases. 21 cases आमकां खंय जाले, पेरनेम जाले, बिचोले जाले. पेरनेम, बिचोले, वाळपय व्हडले जावना, अल्दोना, कोळवाळे, कांदोलीम, शिवोलीम, मडगांव आनी वास्को ह्या एरियान जाले. आता ह्या एरियान प्रत्येकाचे कारण वेगळे वेगळे आसा. आता बिचोले आमकां जाले, साखळे आमकां जाले, त्यो कित्याक जाल्यो काय म्हणल्यार वॉटर, अनसेफ वॉटर स्टोरींग प्रॅक्टिसीस. त्यो आमी सांगता उदक भरून दवरता बरें आसा, बट यू हॅव टू कीप अ लीड ऑन दॅट. आयदर यू कीप अ एअरटायट लीड, थोड्यांचे कडेन बॅरलांक लीड नसता. सो वॉट वी टेल देम, यू पुट अ क्लॉथ किंवा साडी किंवा म्हण ओढणी अशें कितें बांदून घट बांद करपाक. कित्याक बंद करचे पडटा? सो दॅट द मस्किटो डजंट गेट एंट्रन्स इनटू इट. So in Shivolim, Kandolim, what the reason is for influx, tourist, patient who have come from out, the tourist who येता, चोर येता, तपासून घेता, and then they go back. But those are the cases. Then in this Madgaon and Vasco also is unsafe storing practice, especially Wade, New Wade, Baina, ही area ती आसा. आणि पणजी म्हणा, Madgaon is in the housing societies, where the water flower pots are there. So all these cases are because of various reasons, and various places have different reasons. So we are targeting. So each health center चांगला आम्ही म्हणजे हॉटस्पॉट्स कितें दर वर्सा त्याच एरियान जाता. कोणाक पणजी जाता चडशे हाऊसिंग सोसायटीनूच चडश्यो जाता केसी. वास्को जाता त्यो अनसेफ स्टोरिंग प्रॅक्टिसीस अश्यो. सो वी आर वर्किंग ऑन दोज हॉटस्पॉट्स. सो आम्ही परत वचून IEC तुम्ही बंद करून दवरा, फ्लावर पॉटचे उदक एकठांय करून दिवं नाका अशें वी आर डुईंग इट. बट नाव द रेन्स हॅव स्टार्टेड, आवर ट्रान्समिशन सीजन हॅज स्टार्टेड नाव. सो वी हॅव टू बी व्हेरी केअरफुल नाव. आमचे लोक काम करतात फिल्डान, बट पीपल ऑल्सो शूड हेल्प अस. गोमंतक टीव्ही खाते सिनियर जर्नलिस्ट नीरज नाईक. चिंचोण्या फार्मर्स क्लबान शेनवारा 15 हेक्टर पडींग जमीन लागवडी खाला हाडली. हे शुभ कार्याचो शुभारंभ उदकास्त्रोत खात्याचो मंत्री सुभाष शिरोडकर हांच्या हस्तुकी केलो. फाटल्या कांय वर्सां सावन ते आतां मेरेन तांचे सुमार 80 हेक्टर पडींग जमीन लागवडी खाला हाडल्या. शेतकाऱ्यांनी दर वर्सा चडांत चड पडींग जमीन लागवडी खाला हाडची, तशेंच शेतकारांक मजत करची म्हणून उदकास्त्रोत खात्याच्या अभियंत्यांक सुचोवणी दिल्या, अशें उदकास्त्रोत खात्याचो मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी सांगलें. खुबशे कडे शेताक वयता. अशेंच आनी 4-5 टिमी आसाय जे वचत थिंगा शेत रोवपाचें काम करतात आनी म्हणून तांकां शाबासकी सामकी मना पासून दिवपाक जाय. फादरान 80 हेक्टर्स म्हटलां, 100 हेक्टर्स फुडली सिजना जावपाक जाय एचीव करपाक जाय आनी जातलें तें. आय एम कॉन्फिडंट दॅट टार्गेट वील बी अचीव. जमनीक आमी वसुंधरा म्हणटाय, सोबीत न्ही, तिची आमी कुयदाद घेवपाक जाय, काळजी घेवपाक जाय. आनी काळजी घेतली जर जाय तर एकूच जे आमचे कडेन जाता तें आमी काम करता, सर्वीस करता. म्हणजे कितें उगोवपाचें, रोवपाचें, कितें पीक काडपाचें. आयच्या दिसाच्या निमित्यान तुमी मुखाल्ले 1.5 लाख जमीन जे आज रोयतात, जे आज मूर्त करतात, त्या बद्दल तुमकां सगळ्यांक शाबासकी दिता. आनी WRD ऑफकोर्स इंजिनियर जिप्सन जे आसा पळय, जिप्सन म्हणून न्ही, जितली इंजिनियर आसा पळय न्ही, जवळ जवळ 100 इंजिनियर आसात, सगळ्यांक जनरल इन्स्ट्रक्शन आसता
कोणाकच ना म्हणपाचें ना, सगळें काम जाता तितले बेगीन टायम शेड्युला भितर काम करपाचें. Today we are gathered here in Shinshini on a new project, getting 15 hectares of barren land back to cultivation on the basis of collective farming. That means each farmer will take care of his own field, and this is adding to the 45 hectares which we have done in the last 2 years. So we are going to 60 hectares of fallow land in Shinshini itself. Besides the 60 hectares, there is another 20 hectares of individual farmers planting. So total area covered in Shinshini will be 80 hectares of land, slowly creeping towards 100 hectares of land. I'm not too sure whether this will be the largest area of paddy cultivation in a village in Goa. Maybe, may not be. Okay, if it at all, it is in some competition, it is in competition with Kutkari and Kutkari Mega. What we are using a lot of machinery today so that we can complete the work fast. And our motto is, if we want to work on big projects where many farmers come together, and it can be executed in one go, so that there is no time waste and no dragging of work. So this is one project that we are going to do and complete today. The land which you see around here is the project base. It is already plowed once, twice. Today will be the third plowing, followed by the transplant. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for मटर paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना मजा आ गया. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.